सर भुरग्यांक परत आयच्या ह्या क्लासीक मोगाचो स्वागत मागता. मोगाल भुरग्यांनो, आज आमी आमचो 10वो लेसन आमी शिकतेल्या. 10वो लेसन जावन आसा जेजूक नेके पितात. आमी पयल्या क्लासींतावन जेजूचें जैतेवंत प्रवेश जेरुसलेमाक थंय तावन आमी आमचे क्लास आरंभ करन. आज आमी जेजूच्या जिविताची निमाणी घडी जावन आसा जेजूक नेके पिवचें आनी ही क्लास आज आमी शिकतेल्या. तर ही क्लास आरंभ करच्या फुडें आमी देवाचो आदार आमी मागया. तुमचे हात जोडा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. एक घडी बोर जेजूचे हजर पोवन आमचे थंय बगया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदीं तसो आतां आनी सदांच सर्वता आमेन. मोगाल भुरग्यांनो, येदोळोस तुमकां गोत्ता आयचो आमचो 10वो लेसन जेजूक नेके पितात. ह्या लेसनाचो उद्देश आसा ह्या संवसारांत आमी एक यात्रीक जावन आसा आनी जेजूचो उलो आमकां ह्या लेसनांत जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार ह्या सगळ्या ताच्या मरणा उपरांत जियेतलो म्हणलो बरवसो आमकां जेजू दिता. तर हो लेसन आमी प्रारंभ करच्या फुडें तुमी जायत्या इगर्जेक भेट दिल्या आनी इगर्जेक भेट दिल्ल्या वेळार थंयसर तुमकां बोवांनी पळोवंक मेळच्यो 2 प्रमुख संगती आसात. पयलें एक भोव सोबीत इगर्ज आनी दुसऱ्यान इगर्जेक लागूनच वा इगर्जेच्या कुशीनच आसची आनी एक जागो तो जावन आसा सिमेस्त्र. सगळ्या इगर्जे भितर भावार्थी लोक देवा लागीं मागता. तर सिमेस्त्र भावार्थान मरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणींचो एक जागो जावन आसा. आमी हर एकलीं ह्या संवसारांत पवित्र स्नाना मुखान जिविताचें देणें आपणायता आनी पवित्र स्नान घेतले हर एकलीं आमी मरण पावल्या वेळार आमी परत सासणीक जिविताक आमी जियोंक फुडें सरता. देखून आमी हर एकलीं मरणाच्या त्या दिसा सिमेस्त्रीक वेता आनी आमच्या मोगाच्या भावा भयणीक आमी थंयसर नेके पिता. त्या देखून सिमेस्त्र जावन आसा आमकां एक पवित्र जागो, तो बियाचो जागो न्हय. तर आमकां आनी सिमेस्त्रीक कसलो संबंद? तो संबंद खंयतावन आमकां आयलो? तो संबंद आमकां जेजूतान उपजल्लो आसा. जेजून कश्ट मरण सोंसून जेजू खुर्सार मेलो आनी जेजूक फोंडांत दवरलो आनी फोंडांत दवरलो जेजू तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जालो आनी होच आमकां एक नवो बरवसो. जेजूच्या मरणा उपरांत जेजू पुनर्जिवंत जालो देखून आमी हर एकलीं मरण पावली थंयतावन पुनर्जिवंत जाता. देखून फोंड आमकां एक पुनर्जिवनपणाचो संकेत आनी सिमेस्त्र आमकां सासणाच्या जिविताचो एक जागो जावन आसा. तर आयचो लेसन आमी आनीक चड समजोवच्याक देवाचें उतर आतां आमी वाचया. तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तें करा. मार्काचो वांजेल अध्याय 15 वळू 42 तावन 47. जेजूक नेके पितात. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तयार आयचो म्हणजे साबाता आदलो दीस. जुदेवांच्या श्रेश्ठ सभेचो एक मानेस्त सांदो आरिमातेयाचो जुजे देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलो. तो धैर्यान पिलाता सरशी गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मरण पावलो म्हूण पिलात अजाप जालो. देखून शातापातीक आपोवंक धाडन जेजू येदोळसो मरण पावला वैवे म्हूण ताचे लागीं ताणें विचार केलो आनी शातापाती लागचे समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सणाची लुगाट मोलाक हाडलें. जेजूक ताणें खुर्सा वयलो देंवोवन त्या लुगटांत गुठलायलो आनी खडपांत पोकरलेल्या एक फोंडांत ताका दवरलो आनी समाधेच्या तोंडाक एक शिळा लोलयली. पूण मोरी मागदलेन आनी जुजेची आवय मोरी ताची कूड खंय नेके पिली तें पळोवन आसली. देवाचें उतर हें.
वाकणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यानो, देवान आमकां हर एकल्यांक सासणाच्या जिविता पासत रचलां. मरण आमकां एक उतरोवन आनी सिमेस्त्र आमकां उतरोवणेची एक वाट. देखून मरण पावल्या ते आमकां हर एकल्यांक पुनर्जिवन पावून आसा. आमी पळयता मरण आमकां हर एकल्यांक दूख हाडटा, भें हाडटा, बेजाराय भोगता. तरी ह्या संवसारांत हर एकल्यांक मरूंक आसा. पूण आमी सासणाक मरना, बागार आमी सासणाक जियेतल्या आनी सासणाचें जिवीत आमी जोडटल्या. देखून मोगाळ भुरग्यानो, सा पावल आमकां म्हणटा आमी मरची ना, बागार रुपांतर जातल्या. जेजून मरण आमच्या मरणाचो नाश करून नवें जिवीत आमकां दिलें. आनी हो जावन आसा आमचो क्रिस्तांवांचो भावार्थ. आमी हर एकले आमच्या सत्मांतांत आमी उसारता कुडीचें जिवन पावन आनी सासणाचें जिवीत. आनी होच आमचो हर एक क्रिस्तांवांचो भावार्थ. आमी मरणा उपरांत आनेका जिविताक आमी उतराता. तातूंत मरण आमकां ह्या संवसारांत शाश्वीत न्हय. मरण थोड्याच घडयांचें आमच्या जिवितांत तें दूख हाडटा, बेजाराय हाडटा. आमच्या मोगाच्या मनशां मरता आसतना आमी रडटा. तरी तो मनीस परत नव्या जिविताक जल्माता आनी तो परत जेजूक मुखामुखी भेटता. देखून आमची मोगाची मनशां मरण पावलीं तीं खंयसरी नाश जायनात. ती आमच्या जेजू थंय पाटी वेतात आनी सर्गेच्या राजांत ती सासणाचें सूख भोगतात. देखून पवित्र पुस्तकांत आमी जायते मरण पावल्या विशयांत आमी आयकता आनी जेजून तांकां पुनर्जिवन पावन दिल्लें घडीत आमी वाचता. देखून जेजू एकलो मात्र ह्या संवसारांत मरणा उपरांत पुनर्जिवन पावन बासोनचो आमचो जीव दातार. तर आमी सदांच आमच्या मरणाक आमी बरी तयारी करया आनी जेजू थंय आमचो अखंड बरवार्थ आनी बरवोसो आमी दवरया. तर मोगाळ भुरग्यानो, आयची क्लास हांगासर सोंपता. तुमकां सारकें समजलां म्हूण हांव चिंता. देखून ह्या हप्त्याक तुमकां एक्टिविटी अशी आसा. पयल्यांत तुमच्या बुकांत दिल्ल्या सर सवालांक तुमी जापी बरोवच्यो. आनी दुसऱ्यान पवित्र पुस्तकांत जेजून मरण पावल्या व्यक्तीक जिवंत केल्लीं ती घडितां आसात ती तुमी सोदून काडन ती तुमी बरोवची. आनी तिसऱ्यान तुमच्या फिरगतीच्या सेमेस्त्रीक एक दीस तुमी भेट दिवन थंयसर आसल्या मरण पावल्या भावार्थांच्या आत्म्या पासत तुमी एक आमच्या बापा आनी एक नामान मरये मागचें. तर भुरग्यानो, आयची क्लास आमी अखेर करया. एक घडी बोर आमी हात जोडया. मोगाळा सर्गींच्या बापा, आयचे दिसा आमी तुज्या मरणा विशयांत आमी नियाळ केलें. तूं मरून तिसऱ्या दिसा जिवन जालोय. आमकां हर एकल्यांक नवें जिवीत तुवें लाभयलां. तस जिविताच्या बरवशांत आमी दिसपडटें जियोंक आनी एक दीस तुजे सांगाता सासणाचें सूख आनी तुका रूप पळोवंक आमकां फावो कर. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.